नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. भाजपा सोडपाची तयारी असा. सोपटेक तिकेट दिल्यार ताका उडोवपाक वावुरतलो. पक्ष चुकीच्या मनशाच्या हातान गेला. पार्सेकाराचे हेडोनाट भाजपाचेर बॉम्ब. मुख्यमंत्र्याच्या दुयेसाचो फायदो घेऊन आयबीपीत कोट्यांनी रुपयांच्या प्रकल्पांचे गुड्डल आसा. काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मिटिंगेत आशिल्लो जाल्यार प्रूफ दाखयात. आमोण्या न्हयत मेळिल्ल्या तकली नाशिल्ल्या बॉडीचो तपास करूंक पुलिसांक अपेस. पोस्टमार्टम रिपोर्टा वयल्यान कारण कळुना. डायटन टेस्टा वयल्यान तरी स्पष्ट जातलें म्हण आशा. शिरोड्या पोटवेंचणुके खातीर दुसरो शिरोडकार तयार. झेडपी जयदीप काँग्रेसीच्या गोपांत. जयदीप म्हणटा निमणो निर्णय कार्यकर्त्यांक विश्वासांत घेऊनच. आनी खेळांत पहिल्या गोवा आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर चेस सर्तींत इराणचो इदानी पोय्या वस्ताद. भारताचो दीपन चक्रवर्ती तिसरो. गोंयचो नितीश बेलुरकार 20वो. भाजपा सोडपाची तयारी आसा. सोपटेक तिकेट दिल्यार ताका उडोवपाक वावुरतलो अशें स्पष्ट विधान भाजपाचे आदले मुख्यमंत्री आनी ज्येष्ठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला. ते प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयताले. पक्ष चुकीच्या मनशाच्या हातान गेला. ताका लागून पक्ष तात्पुरतो सोडून निवळ करपाची तयारी दवरल्या अशेंय तांणी स्पष्ट सांगले. You are not giving me a clear answer on one thing की तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले काय ना. पण तुम्ही म्हाका एक गजाल सांगतात की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार उडोवपाक वावुरतले ना म्हणून भारतीय जनता पक्षान विचार करचो. ताका तिकीट दिली जाल्यार तुम्ही उडोवपाक वावुरतले ही तयारी आसा. पण तुम्ही ताचे विरुद्ध उबे रावतले काय ना हे तुम्ही अजून सांगना. ते कार्यकर्ते कितें ठरयतात ताचेर. म्हज्या पत्रकारितेच्या करियरा भितर हांव तुमकां हो प्रश्न विचारतलो अशें हांवें केन्नाच चिंतलें नाशिल्लें पूण आज विचारतां. लक्ष्मीकांत पार्सेकार भारतीय जनता पक्ष सोडपाक शकता काय कितें? जो ध्येयवाद आमकां आमच्या नेत्यांनीच दिलो त्या ध्येयवादापासून जर कोण तरी पक्ष दुसरीकडे व्हरता आसात. एखादो मनीस सर्वोच्च किंवा उच्चतम स्थानाचेर बसलो राज्यस्तराचेर अध्यक्ष असलो म्हणजे पक्ष तेणी घेतलेले निर्णय पक्षाचेर इम्पॅक्ट करतातच. प्रश्नच ना. बरोबर. पूण तो म्हणजे पक्ष न्हय. ताणें जर चुकीचो निर्णय घेतलो जाल्यार संबंधित कार्यकर्त्यांनी तो चुकीचो असलो हे दाखोवपाची जबाबदारी येता आणि ताका ताचें स्थान खंय तें दाखोवपाची गरज आसता. म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक ही बरी संद आयिल्ली आसा. तुम्ही पक्षाबरोबर पक्षांत रावतले हांवूच काय तुम्ही अगेन जशें तुम्ही म्हाका उत्तर दिलें कॉन्टेस्ट करपाचेर दॅट यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन तशेंच भारतीय जनता पार्टीत रावप काय ना. डू यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन? हांव म्हजें म्हूण पक्षा भायर वचप म्हाका कठीण. पूण तत्वा खातीर ह्या विचारा खातीर जो विचार आमी गेली 25-30 वर्सां जोपासला ताचे खातीर जर कसले तात्पुरते पाऊल उचलूचे पडले जाल्यार पक्षांतल्या मंडळांतल्या कार्यकर्त्याची सहमती त्याच बरोबर आता लक्षात आयला जरी तो मांद्रेच्यान जरी हो विषय सुरू जालो तरी गोंयभरांतल्यान अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांचे फोन येतात. तांचें पाठबळ मेळटा. तांकांय दिसता की ह्या घटनेतसून कितें तरी बरें घडचें
म्हणून हो विषय मांद्रे पुरतो उरूं शकना. मांद्र्यांत ही हवा निर्माण जाल्या. तुम्ही म्हणटा की कार्यकर्त्यांच्या सहमती उपरांत तुम्ही विचार करपाक शकता. मुख्यमंत्र्यांच्या दुयेसाचो फायदो घेवन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डात कोट्यांनी रुपयांचे प्रकल्प जाय तशे फुडें व्हरपाचें कारस्थान चलता म्हण काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्री मिटिंगेंत आशिल्लो जाल्यार व्हिडिओ दाखोवचो. पर्रीकाराच्या फामिलेन ह्या प्रकरणात फुडें येवचें. सरकार ताचो वापर करता म्हण काँग्रेसीन फोग काडलो. शिरोडकार आनी सोपटेकय काँग्रेसीन उजरायले. दोगांयनी लोकांक फटयल्यात. काँग्रेसीक दोनूय सिटां जिखपाचो विश्वास आसा. तर खुद्द सोपटेच्या फुड्यान हांव उलयतालो अध्यक्षा कडेन आनी इतर नेत्यां कडेन की आतां सरकार आमचें निश्चित जालें जवळ जवळ. आमकां मांद्र्याक मात्र मंत्रीपद तुमी दिवंक जाय. आमच्या मांद्र्याच्या आमदाराक तुमी मंत्री करपाक जाय. म्हणजे सोपट्याक मंत्री करपाक जाय. ही चर्चा त्याच्या फुड्यान जाल्या. म्हणजे ताका जाणीव आसा की सरकार जाता आनी आपण भितर मंत्री जाता ही ताका जाणीव. ही जाणीव आसतना अशा प्रकारे सगळ्यांका उबांतार सोडून पक्षा कडेन अशा प्रकारची गद्दारी करून सोडून गेल्लो आसा. ताचो एकमुखी निषेध आमी सगळ्यांनी केला आणि आज आमी सगळ्यांनी एकमुखी निर्णय घेतला की आमी सगळे एकत्र रावतले, एक मूठ करतले सगळ्यांची आणि एक असो कॅन्डिडेट उबो करतले की जो कॅन्डिडेट भाजपाचो उमेदवार वा इतर कोणाचो उमेदवार जो ताचो सपशेल आमी पराभव करतले. दयानंद सोपटे सांगता आपणाक 100 वयर जॉब मेळ्ळे आणि भाजपांतले आमदार रडटा आपणाक 5 जॉब मेळोंक ना म्हणून. तर हे 105 जावं 107 काय 103 कितले आसा तेची नांवां सकट लोकांक जाहीर करचे. लोकांकूय कळपाक बरें, तुज्या मतदारसंघाच्या लोकांकूय कळपाक बरें, गोंयच्या जनतेकूय कळपाक बरें. तुमी दिल्ली वचोन अमित शाह बरोबर कसलें बिझनस केलें हें गोंयकारांक सांगचें पडटलें. तुमकां रिजायन जावपाक दिल्ली कित्याक वयचें पडलें हें लोकांक सांगचें पडटलें. सांगतात की मुखेलमंत्र्यान मिटिंगेन वांटेकार जालो, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें. कोण सांगता आपूण 5 मिनटां उलयलो, कोण सांगता आपणेन चर्चा केली. ही फटिंगपणां तुमी जी चलयल्यात ती बंद करची. ज्या परिस्थितीन गोंयचो मुखेलमंत्री एम्सांतल्यान गोंयांत पावला तेची आमी चित्रां गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयल्या आनी तो कशे रितीन हातरुणाचेर आसा, बेडाचेर आसा हें सगळ्यांनी पळयलां. अशें आसतना हें सरकार आपणाच्या स्वार्था खातीर कांय मंत्री आनी कांय अधिकारी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनोहर पर्रीकाराचो उपयोग करतात. मनोहर पर्रीकाराचे फॅमिलीन जागे जावपाची गरज आसा. तेंच्यांनी हांकां जाप विचारपाची गरज आसा. आयज मेरेन जर आमी पळयलें जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचो हेंच्यांनी गोंयचें सरकार चलोवपा खातीर आपणाचो फायदो करून घेवपा खातीर मनोहर पर्रीकाराचो तेंच्यांनी दुरुपयोग केल्लो आसा. आमोण्या न्हंयत 13 ऑक्टोबराक मेळिल्ल्या तकली नाशिल्ल्या बॉडीचो तपास करपाक दिवचल पुलीस फेल गेल्यात. आमोण्या न्हंयत थळावो तरणाटो रंजेश सावंताची तकली नाशिल्ली बॉडी मेळिल्ली. रंजेशाच्या बॉडीच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा वयल्यान ताच्या मरणाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. डायटम टेस्ट रिपोर्टा वयल्यान कारण स्पश्ट जायत म्हण पुलिसांक आशा. आमोण्या न्हंयत 13 ऑक्टोबराक रंजेश सावंताची शीर नाशिल्ली बॉडी मेळिल्ल्यान फकत आमोणचेच न्हय जाल्यार सबंद गोंयचे लोक शॉकात जाल्ले. रंजेशाच्या घरच्यांक ताच्या खुनाचो दुबाव. मात ताचो खून कोणी केला आसुये वा कित्या खातीर हाची कांयच म्हायती वा अंदाज ताच्या घरच्यांक ना. दिवचल पुलिसांनी अनैसर्गिक मरणाची केस नोंद करून रंजेशाची बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडिल्ली. मात पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा वयल्यान रंजेशाच्या मरणाचें नेमकें कारण स्पश्ट जाल्लें ना. हे केशीचो तपास अजून चालू आसा. मात अश्योय कांय गजाली आसात जाका लागून पुलीस रंजेशाचो खूनूच जाला आसुये अशें म्हणपाक शकनात. हे केशीच्या तपासा कडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्या एका पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटा कडेन उलयतना कांय गजाली सांगल्यो त्यो अश्यो. जर रंजेशाची तकली कातरून ताका मारला अशें म्हणपाक गेले जाल्यार पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत तश्यो कसल्योच धारदार खुणो मेळिल्ल्यो नात. आमोण्या न्हंयत खूब मानगी आसात. मानग्यानूय रंजेशाचे शीर व्हेला आसत. शक्यताय न्हयकारू नजो. रंजेशाचे उरिल्ल्या शरिराचेरूय हेर कसलेच जखमेची खूण ना. हेर एका वरिश्ठ पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगले ते अशें. हे केशीचो तपास अजून चालू आसा. सगळ्या शक्यतांची पडताळणी करतात.
रंजेशाचो गळो ओंदून ताचो खून केला आनी ताका न्हंयत उडयला आनी उपरांत मानग्यान ताचें शीर व्हेला अशें जावपाक शकता. रंजेशाच्या बॉडीची कांय सॅम्पलां गोवा फॉरेन्सीक लॅबांत डायटम टेस्टी खातीर धाडल्यात. डायटम टेस्टीचे रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच रंजेशाक गळो ओंदून मारला, वीख घालून मारला आनी उपरांत न्हंयत उडयला हें स्पश्ट जातलें. डायटम टेस्टीच्या रिपोर्टा खातीर पुलीस आनी रंजेश सावंताच्या फामिलीक आनीक 10 ते 14 दीस वाट पळोवची पडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.